नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन जेन्ना जेन्ना विधानसभेचे सत्र लागीं पावता किंवा सत्रा विशीं घोशणा जाता तेन्ना एक मनीस आमी पळयला सामके फूल फॉर्मान आसता, सत्रानूय आसता, सत्रा भायरूय आसता, ते म्हणजे विजय सरदेसाय. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी हळू हळू करून लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो जागो घेतला काय? गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हे वेगवेगळे विशय काडून जेन्ना सरकाराक धारेर धरता तेन्ना फाटीं फुडें पळयता आसतना 4 लोक तांचे बरोबर आसा ते उरता काय ना हें तांकां खबर आसतलें काय? आनी बाकीचे सगळ्यो गजाली जाणून घेवपा खातीर आमी तांकां मेळपाक आयिल्ले आसा. देव बरें करूं. एक म्हणजे विधानसभा सत्र जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आवाज येता तो तुमचो, म्हणजे सत्र कितलें आसचें पासून तें सत्र सुरू जाता तें म्हणसर. एक म्हणल्यार आमी जे आसात त्या जे निवडून येतात लोकप्रतिनिधी म्हणून, आमकां लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिता तेन्ना एसेंब्लीन आमकां धाडटात. आतां एसेंब्लीचें सेशनूच जर जायना वो जाता जाल्यार तें सामकें शॉर्टकट जाता जाल्यार आमी लोकांचेर अन्याय करतात. फायनली वी आर इन अ वे एम्प्लॉईज ऑफ द पीपल. आमकां TA DA सॅलरी सगळी मेळटा. कित्याक दिता आमकां? सरकाराचे आमी लोकांचे टॅक्स पेयराचे पयशांची सॅलरी घेतात कायदे बरे करपाक, पॉलिसीज बऱ्यो हाडपाक. आनी ह्यो जर पॉलिसीज आनी कायदे बरे जातले जाल्यार एसेंब्लीचें सेशन जावंक जाय, थंय तर डिस्कशन जावंक जाय. आनी थंय ओपोजिशन आनी रुलींग दोनांचे भितर एक कन्सेन्सस जावन लास्टाक हे एक कायदे जावंक जाय. आतां तशें पळोवंक गेलें जाल्यार गोंय आतां नवो मोपा एअरपोर्ट जाला, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाला, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका बॉटलनेक्स आहात. सो आय थिंक गोवा इज ऑन अ कस्प ऑफ अ ट्रान्झिशन, अ मेजर ट्रान्झिशन, and we are in a stage where we can either make it or we will be hit and suddenly we'll come to know that बाबा आमचे टुरिजम म्हणटाले आमचे बरोबर ना म्हणून. मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला की गार्बेज इतली रस्त्यार पडिल्ली आहा आनी इतलें तातूंत करप्शन आहा की एक दीस टुरिस्टूच आसचें ना म्हणून. हें मुखेलमंत्रीच म्हणटा गोंयचो. अशें जेन्ना मुखेलमंत्री डावट दाखयता तेन्ना म्हाका दिसता खूब कायदे नवे बदलूंक जाय. एक दर मोपाच्यान बाणावले वचपाक 4,500 रुपया टॅक्सी गव्हर्मेंट एपाचे वयल्यान फॅर जावपाक लागली आनी एअर फॅर आहा 2,500, 4,500 टॅक्सीची फॅर जाता आनी तुमी टॅक्सी ड्रायव्हरांक लूटमार करता म्हणटा. जाल्यार म्हाका दिसता दीस थिंग्स नीड टू बी डिबेटेड. फॉर इट टू बी डिबेटेड यू हॅव टू हॅव अ गुड सेशन. फॉर अ सेशन टू बी देर वी हॅव टू सी टू इट दॅट सेशनां जावंक जाय, ह्यो सगळे इश्यूज डिस्कस जावपाक. आतां ओपोजिशन ते उरता काय ओपोजिशन कमी जाता, ओपोजिशनान कितले आमदार आहा हें इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट की इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड. टेन्युअर ऑफ द सेशनाचेर तुमचो आतां टेन्युअर ऑफ द सेशन आज बिजनस एडवायजरी कमिटी जाल्या. हांवें स्पिकरा कडेन थंय एश्युरन्स घेतला आनी लेजिस्लेटीव अफेर्स मिनिस्टर निलेश काब्राला कडेन की जे मॉन्सून सेशन जातलें टू डिस्कस द डिमांड्स हें 21 दिसांचे मिनिमम जातलेंच म्हणून. हाजे पयलीं सरकारान केन्नाच हें उतर दिवंक ना. आज तांणी दे हॅव गिवन सामकें एश्युरन्स which is minuted in the business advisory committee की the monsoon session will be of 21 days. हे गेल्या खेपेचें सेशन आशिल्लें तें 25 दिसांचें आशिल्लें. 10 दिसांनी सरकाराक आमी नाका शेवट केलें. सरकाराची लज वचपाक लागली. सरकारान बंद केलें पंचायतीचें इलेक्शन आसा म्हूण सांगून. आज मुखेलमंत्री विसरलो खंयचें कारण आपल्यान तेन्ना दिल्लें तें, म्हळ्यार दुयेंस जालें आनी खंयचें वखद त्या दुयेंसाक दिल्लें तें. आनी आज म्हळ्यार कोवीड आशिल्लें न्ही तेन्ना काय म्हणून. सो इतल्यो फोट्यो मारल्या की देर इज नॉट इवन अ कन्सिस्टन्सी ऑफ लायज. तूं विसरता खंयची फोट केन्ना मारल्या. सो अशें ह्या सगळ्या बोवाळान वी रीच अ पॉयंट दॅट देर इज डेथ ऑफ लेजिस्लेटीव डेमोक्रेसी. गोंयांत हें जाता आनी सरकाराक व्हडलें पडून वचूंक ना. सरकार कितें म्हणटा की आतां उरल्या कितले 7 जाण. म्हाका आयकूंक येता की वयर वचून ताणें दिल्ली सांगलां पसून मुखेलमंत्र्याक की आनी 2 जाणांक आपूण हाडूंक शकता म्हणून. आनी 2 जाण अशें ताणें म्हणलां म्हणून आयकूंक येता. हें आज हांवें BSCन काडलें पसून वेल आय डीड नॉट गेट अ सॉर्ट ऑफ अ रिबटल की फायनली सायलन्स इज कन्सेंट. तुमी BSc मिटिंगेन हांवें मुखेलमंत्र्याक म्हणलें तूं जाल्यार विचारता की अशें कळटा मगो वयल्यान की तूं आनी 2 जाण येता म्हणून सांगलें. तो ना म्हणना कळ्ळें तुका न्ही. सो ह्या मुखेलमंत्र्याचें
हे अशी मेंटॅलिटी अशी आहा की ओपोजिशनांनी जाय कित्याक सगळे 40 एक टीम करूया आणि मागीर असेंब्ली सो आर यू हॅपी की मॉन्सून सेशन त्यांनी सांगलं 21 दिसाचे करता? आय एम हॅपी अबाउट दॅट, बट आय आस्क्ड हिम ऑल्सो अनदर एश्युरन्स एज टू द नंबर ऑफ डेज इन द इयर कितले जातले काय म्हणून. फायनली ते जाय न्ही 50 दीस जावचे अशें आमी एकदां एक इवन रिजोल्युशन घेतिल्लें 60 वर्सांच्या टायमार पर्रीकार आशिल्लो. आय वॉज सेईंग दॅट टायम 100 दीस जावचे म्हणून, पूण मिनिमम 60 दीस तरी जातले. मागीर 60चेर अशें तशें व्हरून 50चेर हाडिल्लें. 50 दीस तरी सेशन जावंक जाय गोंयचे एसेंब्लीचे, जाल्यार तें खरें सेशन जाता. आता हे शॉर्ट सेशन आसा, सो तुमचे काय हे सेशनाक हे सेशन म्हाका दिसता तांणी वावर काडला. 6 म्हयन्यांनी एक सेशन घेवंक जाय पूण ते वावर काडून घेतात. हें सेशन एक्चुली खूब व्हडलें जावंक जाय आशिल्लें. सरकारूच सगळे लोकल बॉडींक म्हादयचेर रेजोल्युशनां पास करूंक लायता, पूण आमचे सेशनान आमचे अधिवेशनान हें रेजोल्युशन पास करपाक एक दीस असो तांणी कसो तरी फिट केला भितर. अर्द दीस आफ्टर क्वेश्चन आवर आफ्टर लंच बिरेस्तारा ते मागीर शुक्रारा सकाळीं वचून गेल्यार कोता येता म्हणटा कितलेय लेट जावं पूण वी वील पास अ रेजोल्युशन ऑन म्हादय. इतलें एक तांणी वावर काडला. आतां हांवें थंय ताका विचारलें तूं शुक्राराचेर कोंत्र कित्याक काय म्हणून. कितें तुका अशी कितें एलर्जी आहा शुक्राराची की तूं शुक्रार करूंक सोदना. शुक्रार म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे जो आमचो हक्क जाता तो तूं कित्याक डिनाय करूंक सोदता. हें मुखेलमंत्र्याक सांगल्यार ताका उत्तर नाशिल्लें आनी हें म्हाका कळना कित्याक फट करून ताणें फुडलें म्हणलें की मार्चाचें सेशन 4 दिसांचें करता म्हणून. पूण लज कशी ना ती पळय तूं. आतां हेंच सेशन ल्हान जाता म्हणून सगळें जग उलयता. तुवेंच सांगिल्लें की 25 दिसाचे 10 दीस जाले तेन्ना उरिल्ले 15 दीस आमी एडजस्ट करतले म्हूण फुडें. ते तूं एडजस्टूय करना. तुका उतरूच ना हें सगळें गोंयचे जनतेक खबर आहा. तातले तातूंत तूं आनी एड करता की फुडले 4 दिसाचे जातले फुडले 5 दीस म्हणना तूं. म्हळ्यार परतोय शुक्रार कट मारूंक सोदता तूं. म्हळ्यार परतोय प्रायवेट मेंबर डे जो एक अधिकार सगळे लोकप्रतिनिधींचो तो काडून घेवंक सोदता. आज वायट दिसता ही सगळ्यो वस्तू आज जाल्या वीच इज द डे फॉर लेजिस्लेचर्स फोरम. लेजिस्लेटीव फोरमाचे दिसा लेजिस्लेटीव डेमोक्रेसीची गोंयांत हत्या जाता सारके एसेंब्लींत बसून हें आज सिद्ध जाल्लें आहा. तुम्ही स्पीकराचेर मदीं एलिगेशन केलें की तुम्ही म्हटलें की एम्प्लॉई ऑफ सीएम कसो वागता म्हणून. ताजे नंतर तुमकां माफी मागपा लायली. माफी मागपाचो इशू असो आहा पळय. हांव माफी कोणाय कडेन मागूंक तयार आहा. आय डिडंट वॉन्ट द बीजेपी टू डायवर्ट एन इशू फ्रॉम लेजिस्लेटीव फ्रिडम टू माफी ऑफ स्पीकर आनी स्पीकराची मागीर जात आनी मागीर कोणें म्हणलां आनी तें हें म्हाका डायवर्जन नाका आशिल्लें. तांकां तो इशू डायवर्ट तसो करूंक जाय आशिल्लो. म्हादयचेर जो फेल्युअर जाला म्हादयचेर एक कॉनायवन्स प्रूफ जालो हें घुंवडावन ते स्पीकराची एपॉलॉजीचेर हाडूंक सोदताले. बीजेपी तशी इश्यूज डायवर्ट करपाक सारकी एक्सपर्ट आसता. तांकां लोक सारके शिकयतात कशें करप तें. सो आय डिडंट वॉन्ट टू प्ले द सेम मॅच इन वीच सच ए बीग इशू लायक म्हादय जी जिवनदायिनी गोंयची जी आवय परस व्हडली म्हणून मुखेलमंत्रीच म्हणटालो तो इशू काडून डायवर्ट करून विजय एक एपॉलॉजी दिना. एपॉलॉजी कसली कितें एपॉलॉजी म्हणून. एम्प्लॉई म्हणून आमी एम्प्लॉई न्ही. आत्तां हांवें तुका सांगलां वी आर एम्प्लॉईज ऑफ द पीपल. वी टेक सॅलरी सो वी हॅव टू डू द जॉब. नाव हियर द चीफ मिनिस्टर डिक्टेट्स. चीफ मिनिस्टर कॅनॉट डिक्टेट. चीफ मिनिस्टर हॅज बीन ऑल्सो अ स्पीकर. सो ताका कळपाक जाय आपली मर्यादा कितली आनी स्पीकराची मर्यादा कितें आनी स्पीकराचें पोजिशन कितें न्ही. स्पीकर हावजान सगळ्यात हायस्ट प्रोटोकॉल आसता. स्पीकर सर म्हणून तोय म्हणटा आमीय म्हणटात. स्पीकर आफ्टर द गव्हर्नर इज द हायस्ट पोजिशन इन द लँड. अशें आसतना चीफ मिनिस्टर डिक्टेट करता आजूय दिश्टी पडटालें. पण तुम्हीच त्या स्पीकराच्या पोझिशनाक कितें कितें म्हटलें. सो द पॉयंट इज वेन द स्पीकर डज नॉट असर्ट हिज पोजिशन vis-a-vis the executive, vis-a-vis the chief minister, then people start casting aspersions on the speaker, which is what we have done. Because आमी कितें म्हणटात हांवें ताका एक सादो प्रश्न विचारलो तूं 5 वर्सां मेरेन इन्फॉर्मेशन दी म्हणटा. स्पीकराचें म्हणणें कितें आहा की वॉल्युमनस जाता रिप्लायज. वॉल्युमनस आनी 5 वर्सां हाका कनेक्शन ना. हांवें म्हणलें तुमी घुसपायता हातून. स्पीकरानूच गेले खेपे म्हणिल्लें की आपूण जेन्ना मंत्री आशिल्लो ट्रायबल अफेर्साचो तेन्ना आपल्यान ट्रायबल स्पोर्ट्स म्हणटा ते विशय आपल्यान हातान घेतिल्लो. केन्ना घेतिल्लो 2012 मंत्री आशिल्लो तेन्ना.
कितली वर्सां जाली 10 वर्सां 5 वर्सां वयर गेली. सो दर्या नवे हे कोण आमदार ओपोजिशनान उरल्यात ओपोजिशनान 7 आमदार आहा 6 जाण फर्स्ट टायमर आहात ताका 1 वर्स कंप्लीट जावंक ना वचून तांणी तर हें कितें ट्रायबल स्पोर्ट्स म्हणून तें विचारपाक जर गेलो जाल्यार ट्रायबल मिनिस्टर शहाजान आन्सर दितलो वो कोण तरी आन्सर दितलो की ना हें आपले हातून इट्स द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ स्पीकर म्हटलं तांणी प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द स्पीकर टू undo or not to allow voluminous answer is always there. It is always already prerogative there. of speaker to allow is also No, no. Now the speaker is saying your information that you can seek is only 5 years from the date you are asking. पण ताका जाय जाल्यार तो 10 वर्सांय करपाक मेळटा 10-20 वर्सां नागरिकाक आहा अंडर RTI. सो एक जे रस्त्यार भोंवता तो नागरीक सादो तो 20 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन घेवंक शकता आनी निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी त्या नागरिकान निवडून दिल्लो ताका फकत 5 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन मेळटा. हो म्हणल्यार कायदो तुका मोरली तुका हें सारकें दिसता काय म्हणल्यार स्पिकराक विचारलें स्पिकर वॉल्युमनसाचें उलयता वॉल्युमनस आनी डेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन यू कॅनॉट मिक्स द बोथ. सो दीस इज वन इशू. सेकंड इशू दॅट वी वर ट्रायंग टू से इज अबाउट प्रायवेट मेंबर डे which is considered to be having precedence over official business. In the rules of conduct and procedure of business of the Goa Legislative Assembly, private member day gets precedence on Friday over official business. आणि अशें थंय बरयलां की प्रायवेट मेंबर डे अवॉयड करूं नाकात केलें जाल्यार फुडल्या आठवड्याक आनी एक दीस दियात. अशें आसतना तूं प्रायवेट मेंबर दिसाचें व्हरून टच करता आनी सेशन बंद करता हें कित्याक? बिकॉज यू डोंट वॉन्ट न्यू प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन्स और प्रायवेट मेंबर बिल्स to be even introduced when once again you have the right to allow them or not. See, धर तूं कोणाक भिता एक रेजोल्युशन हांवें घालें 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर हें बिलाक तर तूं भिता तूं तें डिसअलाव कर मरे पूण डिसअलाव केलें हांव लोकां म्हऱ्यान वता आनी सांगता की प्रायवेट सेक्टरान हें सावंतवाडीचें हाडूंक सोदता म्हणून वो कारवारच्यान हाडूंक सोदता गोंयकार नाका हांकां म्हणून हें सांगतलो म्हणून तो प्रायवेट मेंबर डेच कट करता. हें पळय फर्स्ट टायम असो एक मुखेलमंत्री मेळ्ळा. हांव पर्रीकाराच्या अंडर काम केलां पार्सेकाराच्या अंडर काम केलां. पयलोच मुखेलमंत्री असो मेळटा BJPचो जाका बिझनसूच नाका कंडक्ट करपाक. ही इज अगेन्स्ट लेजिस्लेटीव ड्युटीज एब्सोल्युटली. ताका जाता तितलें सेशन धाकटें जाय ताका कोवीड पॅन्डेमीक जाय कारण घेवपाक सेशन ना घेवपाक. And he doesn't want to be answerable. Why unanswerable? Because there is every day one scam. Scam a day. इतली तांची स्कॅमां आहा. सो सगळीं स्कॅमां जर तूं काडटलो 4 दिसांनी तुवें सेशन केलें तूं केन्ना आनी काडटलो ती तो लोकांक चान्सूच दिवप ना. ओपोजिशन फक्त 7 आहात 33 आमदार तांचे बरोबर आहा इन्क्लुडींग द स्पीकर. जर अशें जर तुवें धरलें जाल्यार तूं चीत मरे. दीस इज कंप्लिटली 3/4 on one side of the ruling. इतलें आसून तुजो की भिता सरकार. स्पीकराक तुमी अशें म्हटल्या उपरांत आतां दिसता तुमकां असेंब्लीन ताजे रिपरकशन्स तुमचेर जावपाक शकता. रिपरकशन विल बी देर फॉर पीपल ऑफ गोवा टू सी. एक हांव क्लियर सांगूंक सोदतां म्हजें स्पीकरा कडेन पर्सनल कांय ना. वॉट आय वॉन्ट द स्पीकर टू बी इज स्पीकर शूड बी द कस्टोडियन ऑफ अवर रायट्स ऑफ लेजिस्लेटर्स नॉट द कस्टोडियन ऑफ द रायट्स ऑफ द ऑन द मॅशिनेशन्स ऑफ द रुलिंग पार्टी. द रुलिंग पार्टी वॉन्ट्स टू subdue the democracy, want to actually manipulate legislative democracy to suit itself. म्हळ्यार दिसाक जर एक घोटाळो करतलो जाल्यार हें क्वेश्चनूच एसेंब्लीन येवप ना एसेंब्लीत धाकटी घेवप आनी उलोवपाकूच कोणाक दिवप ना जाल्यार लोकांक कांय कळचें ना अशें तांकां दिसता. हें स्पिकरान हाका बळी पडप ना. स्पिकरान सगळ्या आमदारांचो कस्टोडियन तांचे रायट्स ताचो एक न्यूट्रल अंपायर कसो वागूंक जाय ही म्हजें एक्सपेक्टेशन. So you have doubt on speaker? I don't have doubt on the speaker, but my point is very simple that speaker, as much as what I say against the speaker is under public scrutiny, the same will be the behavior of the speaker vis-a-vis the opposition, especially after the speaker openly showing his connection to the ruling party. See, he will have to be seen to be neutral. If he is not neutral, people will decide what he is. आनी हाजे पयलीं तुवें पळयलां जे न्यूट्रल स्पीकर नासतात ते घरा वतात. हें इतिहास सांगता. सो गोंयची सुसंस्कृत जनता अशें कितेंय दादागिरी खोपून घेना हें म्हाका दिसता स्पीकराकूय खबर आहा.
म्हादेचो विशय आसा जो म्हत्वाचो आसा. तुमचे एलिगेशन्स जाले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कालच्या मिटिंगांनी सुद्दां आमी पळयलें की यू वर दी वन हू वेलकम दी एवॉर्ड बिकॉज तेन्ना तुमचो WRD मिनिस्टर आशिल्लो आनी तुमी गव्हर्मेंटान आशिल्ले तेन्ना एवॉर्ड जाल्लो आनी ते दिसा तुमी वेलकम केल्लो आनी वीच वॉज पब्लिश्ड ऑल्सो इन सम ऑफ See, the point is very simple. It was a unanimous resolution in the House. कर्नाटका मागताले 48 TMC उदक. अवॉर्डान तांकां 3 TMC उदक मेळ्ळें, less than 10% of what they were asking. Unanimously, the House, entire 40 MLAs, welcomed this. In keeping with that unanimous resolution that was taken, I also commented that qualitatively and quantitatively, the work of of our minister as well as the team that defended Madhe is appreciated. हो म्हजो रिमार्क आशिल्लो, हो म्हजो ट्वीट आशिल्लो. Qualitatively why? Because it's a victory for Goa. Quantitatively because 3 TMC as against 48 that they were asking. But also the House was unanimous that there is a contempt of court happening. म्हळ्यार एक सायडीन तूं ड्रिंकींग वॉटर म्हणटा, दुसरे सायडीन तूं एक वॉटर गजलिंग क्रॉप्स लायक शुगर केन हाजे खातीर 100 किलोमिटर पयस उदक ते डायवर्ट करूंक सोदता धारवाड पावपाक. हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कित्याक ताणें काम ऑलरेडी केलां म्हणून. हें काम केलां म्हणून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेटिशन मूव केलें. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेटिशन मूव जातकर ताजे फुडें ताका EC दिली सडनली. EC दितकर हांवें ट्वीट केलें की EC दिल्या आनी सरकाराक कांय खबर ना. मुखेलमंत्र्यान रोखडें रिएक्शन दिलें की विजय ओगीच सांगता म्हणून. जेन्ना हांवें ECचो फोटो घालो तेन्ना दिली 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 म्हणून सांगपाक लागलो. सो ताजे मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टी went in NGT after the government colluded. गव्हर्मेंटाचो एडवोकेट चेंज केलो. चेंज करून नवो आदवोगादाक तांणी सांगलें की म्हादयची ऑर्डर नोटिफाय जावची, जी ट्रिब्युनलाची ऑर्डर आहा ती नोटिफाय करूंक आमच्या आदवोगादान दिलें. आदवोगादान कितें सांगलें की आपल्या क्लायंटाचे डायरेक्शनाचेर आपल्यान केलां. आनी आमकां कितें सांगलें की ते आदवोगादान कितें केलें तें आमकां खबर ना म्हणून. सो कोण कोल्युसीव? सरकार कोल्युसीव. आतां हातूंत म्हजो रिमार्क कितें आहा की जे 3 TMC दिला एज अगेन्स्ट 48 कर्नाटकान मागलां ते हांवें वेलकम केलें. हो तुगेलो आतां रेव्होल्युशनरी गोवन सांगता. सी आय हॅव ऑलवेज बीन सेईंग दॅट रिव्होल्युशनरीज अँड मर्सनरीज कॅनॉट बी द सेम. मर्सनरीज म्हूण आसतात. आतां सगळे लोक म्हादयच्या खातीर एक जावचे, एस्पेशली ओपोजिशन एक जावचें, सरकाराक एक्सपोज करपाक कॉनायवन्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा vis-a-vis कर्नाटका हें आमी एक्सपोज करपाक सगळे एक जावचे म्हणटात. तातूंत एकलो मनीस म्हणटा आपूण युनायटेड ओपोजिशना बरोबर ना, आपूण कोणा बरोबर आहा? टुगेदर फॉर म्हादय. टुगेदर वीथ हू आर यू टुगेदर वीथ? यू आर टुगेदर वीथ द गव्हर्मेंट to break the unity of the opposition. This is what is clear. But they were part of your opposition. The point is they are not part of us at all. See, the point is the BJP has got elected because of them. Can you deny the fact that the reckless vote split caused for revolutionary goons led to the BJP coming to power? Can you deny this? Nobody can deny this. I am not part of splitting the opposition vote. See, you will say you contested only 3 seats. Why did you contest 3 seats? See, I am not there for percentage. I am there for effective means to take गोंयकार पण forward. हांचे तशें ना. आमचे कडेन 1 लाख मतां आहा. ती 1 लाखाची आमी 1.5 लाख करतले BJP परती येवं. आनी कोणाक अटॅक करप? रुलींग पार्टीक अटॅक करना ते. अरे रुलींग पार्टीन ते रेझोल्युशन मूव केल्लें. 40 आमदारांनी युनॅनिमस सपोर्ट केल्लें. विरेश बोरकर वाज पार्ट ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हाऊस कशें चलता हें तांकां खबर ना, कित्याक तें कांय नाशिल्लें. दुसरें हावजाची पद्दत कितें आसता, कसो हो रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनस कसो वापरप आसता तें तांकां खबर ना. तांणी एक हें मूव केलें की आमी हाऊस कमिटी अपॉयंट करची. हाऊस कमिटी म्हणटा केन्ना अपॉयंट जाता? हाऊस कमिटी अपॉयंट जाता जेन्ना अ क्वेश्चन इज डिबेटेड इन अ हाऊस. फर्स्ट द हाऊस हॅज टू बी इन सेशन, देन अ क्वेश्चन रिमेन्स
conclusive or inconclusive, at that time you demand a house committee. आता सेशन जावचे पयलीं जे हाऊस कमिटी डिमांड करतात. Who is directing the MLA? The party from outside. What is this party talking? Will become jokers, man. I questioned even the chief minister today. Somebody writes and gives something to you. You have to guide that person, especially when they are new MLAs. की बाबा हे करता ते कायद्यान तुझे बसना म्हणून. Second, they were talking about a select committee. Select committee is for what? Select committee is for a bill that is being discussed in the house. Here the house has not even been convened. We are on the eve of the house getting convened. And we are moving for this committee under this rule, that rule. Discussions have not begun. The house is not convened. न्यू आसा ते म्हणे काय हय न्यू आसा आनी रुलिंग पार्टीक बरें पडटा हे कितेंय उलयतात आनी रुलिंग पार्टीक फायदो जाता. रुलिंग पार्टी manages to divide the opposition by using these people. Are you counting revolutionary Goans as opposition on I don't know. I have to seriously check this. I think they are not the opposition. आता बसलं त्यांना म्हणतात आता पळय तांचो आमदार आहा पळय तो इश्यू रेज करता आनी ओपोजिशनचो दिसता पूण जेन्ना ताका डायरेक्शन भायल्यान येतात तातूंतल्यान अशें दिसता भायल्यान जे भशेन ते उलयतात तातूंतल्यान अशें दिसता की ते सगळे पार्टींक काबार करून तेच एक वयर येवंक सोदतात. कळ्ळें तुका न्ही? तशें जायना तें. गोंयची जनता इतली पिशी न्ही ती. ते वगळी कितें केलें उलयलें फट पसून रिपीट केली 100दां दॅट डजंट सो हॅन्सफोर्थ तुमची कितली स्ट्रॅटेजी आसतली तातूंत ते आसपाना. म्हाका स्ट्रॅटेजीचें सी आय एम एज यू सेड आय एम जस्ट अ सिंगल MLA. आय एम नॉट द लिडर ऑफ द ओपोजिशन. आय टेक अप इश्यूज विच आर ऑफ इम्पॉर्टन्स टू गोवा. जो कोण म्हजे बरोबर रावतलो ताणें रावनी. जो रावना तो गेलो तेल लायत. ही विल गेट एक्सपोज्ड. स्ट्रॅटेजी नासतले काय स्ट्रॅटेजी कसली हातून Opposition strategy ओपोजिशन स्ट्रॅटेजी इज दिस. यू टेक इट हेड ऑन. यू यूज एवरी टूल इन द बुक टू एक्सपोज द गव्हर्नमेंट. इफ यू आर रियली कीन ऑन एक्सपोजिंग you will be seen. If you are not keen on exposing and colluding with the government, that also will be seen. आम आदमी पार्टी वाले दुसरे दिसा गेले हाजेर तुमकां खबर आम आदमी पार्टीचे गेले कितें गेले म्हाका खबर ना. आम आदमी पार्टी वॉज व्हेरी क्लियर दॅट दे वॉन्ट अ प्रायवेट मेंबर डे. इट इज देअर रायट. आम आदमी पार्टी वॉन्टेड अ बिगर सेशन. Those two MLAs also wanted that Madhe should be discussed. These are the three issues which I have today addressed to the speaker. So I think there is unanimity with the Aam Aadmi Party MLAs with regard to these issues. आता कितें आहा, we have to look at the common minimum denomination. It is not that everything will be same. तुमकां कळटलें पयलीं पसून पर्रीकार जेन्ना ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना सगळे BJPचे आमदार तो सांगतालो तशेंच करताले अशें न्ही. तातूंत थोडे बुदवंतूय आसताले. लायक हांवें जो वडयला तो बी केन्ना आपली तकली लायतालो. काँग्रेसी कडेन फिक्सूय आसतालो. तेन्नाच्यान तो दिगंबर कामत सांगता आमी सदांच बरोबर आशिल्ले म्हणून. सो व्हेरी क्लियरली कळटा की जेन्ना दिगंबर कामत गव्हर्मेंटान आशिल्लो तेन्ना तेन्नाचो BJPचो आमदार फातर्डेचो ताजे बोल्सान आशिल्लो. सो अशे थोडे आमदार रुलींग पार्टीचे बोल्सान आसतात. हाजो अर्थ सगळें ओपोजिशनूच कॉलेप्स जाता अशें न्ही. हांव कोणाचे बोल्सान आसूंक शकना आनी हांव तसो क्लियर कट स्टँड घेता बाय वीच कोणाय बरोबर तशी तडजोड हांव करना. हाजो अर्थ असो न्ही की दुसरे आमदार आसचे ना जे कॉम्प्रोमायज जावचे ना. आसतले ते पूण स्टील द कॉमन मिनिमम डेनोमिनेशन इज दॅट वी आर फायटींग फॉर कॉमन कॉजीस. आम आदमी पार्टीक मेजता काय मेजना तुमी ऑपोजिशन? नॅचरली न्ही तांकां मेजचेच पडलें न्ही. आतां वॉट आय हॅव टॉक्ड इज विथ रिगार्ड टू देम दे हॅव बीन unanimously with the opposition, the united opposition, when it comes to contentious issues which we are unitedly raising. Our main issue here was that you are cutting short a session, as a result destroying legislative freedom. Our issue was that private member day is our right and you can't do away with it. And our issue was that Madhe is a major issue which needs to be discussed thoroughfare. कळ्ळें तुका न्ही? काँग्रेस वाल्यांच्या बद्दल कितें रिएक्शन तुमचें? काँग्रेस पळय युरी एज ओपोजिशन लिडर इज ट्रायंग इज बेस्ट टू ट्राय टू क्रिएट अ कन्सेन्सस अमंग द ओपोजिशन. बरें आहा तांचे ते मातशे नवे आसात बट आय थिंक वन कॅनॉट सॉर्ट ऑफ इनएक्सपिरियन्स्ड लीडर ऑफ ओपोजिशन Inexperienced इज एन कितें एसेट करता? ऑर लायबिलिटी? नो सी दॅट्स वॉट कॅन ही डू अबाउट इट. इट इज अ फॅक्ट दॅट ही इज न्यू. ही कांट डू एनिथींग अबाउट इट. ही इज येट टू कंप्लीट अ इयर as a legislator.
Suddenly he has been propelled to a position of being leader of opposition. Now leader of opposition has got many other things in addition to his legislative duties. It also means he is the voice of every voiceless. The person whose voice cannot be heard in assembly has to be his voice because his mic is always on. So he's being put to test at a very early stage of his political life. And I do hope wish all the best for him. तुमचे एलिगेशन जाता की तुम्ही तांकां ओव्हरशॅडो करता, तुम्ही चड उलयता. ओव्हरशॅडो करपाचें एलिगेशन येवंक जाय ताजे कडच्यान. भायल्यान म्हळ्यार कितें दे फील दॅट दॅट आय स्पीक वॉट ही शूड हॅव स्पोकन or maybe I should not have spoken when he they was feel there. that you should allow him to speak. So there is nothing that makes me stop him. He is going to be tested in the house because the mic is going to be on in the house. That mic I cannot grab, and my mic is not on at that time. My mic is going to be permanently closed unless the speaker allows me. His mic is going to be on and Chief Minister's mic is going to be on. So there is no way that I can prevent him from functioning or for showing his capacity or capability as an opposition leader. Now with Neither am I interested in this thing. Now with so many people जे थंय गेले ताणी एक रिव्हिलेशन करता की आमी शाखेक वताले RSSचे बी म्हणून. आतां ओपोजिशनान जे आसा पळय न्ही तातूंनी मातशें अशें मिसट्रस्ट जाता कोणी केन्ना शाखेक गेल्लो आसूं शकता बी पळयल्ले कोण गेल्ले ते खबर ना असो तुमचे हें आसा भंय आसा. म्हाका दिसता हें अननेसेसरिली एक कंपल्शन जें आसा हे नवे जे BJPन केल्या तांचेर एक कंपल्शन जालां. तांकां दिसता की गणवेश घालो जाल्यार आपूण एक संघाचो हें जालो कितें शाखेचो मेंबर जालो. म्हाका दिसता ते विसरतात. तो सरसंघचालकान कितें म्हणलें की जेन्ना एक स्वयंसेवक आपल्या फायद्या खातीर स्वयंसेवक जाता तेन्ना तो देशाकूय फायदो जायना, तो आमचे कॉज ऑफ द शाखेकूय फायदो जायना आनी तो ताजोय फायदो फक्त ताजो फायदो जाता म्हणून तो कोणाचोच फायदो करपाक येना म्हणून. म्हाका दिसता हे गोंयचे हे असले जे उगीच फॉल्स क्लेम्स करपी गणवेशाचे तांकां ताणें हें टॉन्ट मारिल्लो. हे आमचे अनाडी हे जे गेल्यात आनी लज नाशिल्ले हे जे उगीच क्लेम्स करतात म्हाका दिसता तांकां सरसंघचालकाचो टॉन्टूच समजूंक ना. ताणें तांचेर टॉन्ट मारला हो की फक्त गणवेश घालो आनी आपूण हो संघाचो स्वयंसेवक जालो म्हणून सांगलें विल नॉट हायड द फॅक्ट की तूं तें करता फक्त तुज्या फायद्या खातीर. हें कित्याक सांगचें पडटा आमकां? हें सांगचें पडटा की तें सांगल्यार आमकां कितें मेळटलें म्हणून. आतां पयलीं कशें झगडटाले आमचे कडेन इतलें आहा हें आहा तें. आतां सगळें बार्गेनींग पावर्स आर ऑल गॉन डावन. दे आर 33. क्रावड जाला थंय. कितें गर्दी जाल्या. गर्देन आतां कोण तरी जर वयर सरूंक जाय जाल्यार ताणें गणवेश घालूंक जाय आनी ते टोपी दिसूंक जाय कोणाक तरी आनी तातूंतल्यान ताका वयर एक चान्स पडूंक जाय म्हणून हें तांचें कंपल्शन. सगळ्यांक समजता हें. फक्त काकूट दिसता आनी वायट दिसता की गोंयचे लोकप्रतिनिधी आपली आयडेंटिटी सोडून एक खंयची तरी आयडेंटिटी फोर्सिबली एडॉप्ट करतात. हांचें नाक दामून तोंड उगडें जालां अशें सामकें गोंयचे जनतेक कळ्ळां. आनी लोकांक पिकासांव जालां की एक खंयचें आमी मत मारलें काय म्हणून आमकां. पूण लोक आतां तें उलयनात. कित्याक उलयनात? कित्याक 4 वर्सां उरल्या. हांव तें उलयतां कित्याक हांव कॅर करना फाल्यां कितें जातलें ताचें. लोक उलयना. लोक म्हणजे भिवन आहा आनी लोकांक दिसता की चल पळोवया म्हणून फुडें कितें जाता तें. म्हणून हीच सुसंस्कृत जनता म्हाका दिसना विसरतली म्हणून. हें जें सगळें हें एडॉप्ट करतात तें फक्त एक सामकें ऑपॉर्च्युनिजमाचें सामकें वर्स्ट एग्जाम्पल. हें म्हाका दिसता देशान खंय दिश्टी पडना. खंयच्याच देशान काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्ले मनीस इतले बेगीन हें घालून आमी शाखेचे आशिल्ले म्हणून हे हांचो थोड्यांचो बॅकग्रावंड इज फ्रॉम द स्टुडंट युनियन ऑफ द काँग्रेस अशें बॅकग्रावंड आहा विच आर सारकें आयडियोलॉजिकली ऑपोजीट टू दॅट ऑफ द RSS. इतलें आसून पसून दे आर सेइंग दॅट दे यूज टू बी ओरिजिनल. म्हणजे लोकांक कितले पिशे करप. टू वॉट एक्सटेंट यू कॅन गो टू फूल द पीपल इज व्हेरी ओबियस. दीस इज वॉट आय थिंक इट्स पुटींग गोवाज नेम व्हेरी बॅड. गोंयांत कितें आहा गोंयांत जो मनीस निवडून येता ताका कितें तरी ताजी क्वॉलिटी आहा. तो ते जाती खातीर
धर्मा खातीर तो जिखून येना. लोकांक दिसता की बाबा हाजो कमिटमेंट मातसो दुसऱ्या परस चड आहा टुवर्ड्स पब्लीक वेलफेअर ओ ताजे भितर कितें तरी गूण आहा म्हणून लोक ताका निवडून दितात. हे UP आनी बिहार न्ही की आमी हे जातीचे म्हणून सगळे जाती आमकां वोट मारतली अशें ना तें पिक्चर. इतलें आसून पसून हे आतां आपल्याक फुडें व्हरपा खातीर जे आपले इतिहासान कांय नाशिल्लेंच एट्रिब्यूट आनी क्वॉलिटी ती आपूण एडॉप्ट करून स्मगल करून ते आपुणूय हेंच आशिल्लो म्हणून सांगूंक सोदतात. ते म्हाका दिसता सरसंघचालक कळ्ळां. ओके, लास्ट क्वेश्चन. असेंब्लीन जे आता 7 जाण आसा, 7 भितर तातूंत एक चुको हो आमचो शहाजहानान गणवेश कसो घालना काय म्हणून हा तो म्हाका हें जालें घुसपावना. तो एकटो दिश्टी पडलो. म्हाका दिसता ते मुखेलमंत्र्याक तुवें विचारूंक जाय शहाजहानान गणवेश कसो घालना. ओके, 6 जाण आमी मेजता सध्या. 6 जाण एज अ स्ट्रॅटेजी दे वील बी ना टुगेदर. 6 न्ही 7 जाण एसेंब्लीन जे आमदार ओपोजिशन म्हणून आहा तांणी ओपोजिशना भशेन काम करूंक जाय. थंय आमी फिक्स जाल्या अशें जावंक जायना. तांचे पक्षाचें कितेंय स्टँड आसूं पक्ष भायल्यान फिक्स जाला ओ ना तो लोक गोंयच्या जनतेन आतां मेरेन कॅल्क्युलेशन काडलां. जेन्ना तूं वता आनी महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्र्याक जर मेळटा सपोज हांव गेल्लो आनी हांव ताका मेळिल्लो आनी हांवें सांगिल्लें हांव ताजे म्हऱ्यान आयलां गोंय फातोर्डा कशें डिवेलप करता तें शिकपाक. तूं कितें बोवाळ मारपाचो की BJPचे एलाय चीफ मिनिस्टराक तूं वचून मेळटा कित्याक BJP तुका मॅनेज करता ताजे कडच्यान ताजे कोण PA कडच्यान. सो एक PA सादी एक पार्टी चलयता गोंयची. हें तूं कॅल्क्युलेशन काडपाचो. आतां हें हांव गेल्यार तूं काडपाचो. आतां हांव कांय वचूंक ना थंय पूण दुसरो गेल्यार तूं काडना. कळ्ळें तुका न्ही. सो हें गोंयचे जनतेक कळपाक जाय आनी ताजेर सदांच कळटलें तुका की रिव्होल्युशनरीज क्रांतिकारी जे लोक आहा ते मर्सनरी जावंक शकना. कोण तरी तांकां धाडूंक शकना. मर्सनरी म्हणटा कोण तो ही वर्क्स फॉर एक्स अमावंट. तो ताका सांगता हें कर वच आनी इराणाक वचून बॉम्ब घाल ओ येमिनाक वचून झगड नाजाल्यार इराकान वचून. अमेरिका हॅज गॉट मर्सनरीज. America produces them. They've made private armies to fight this. They've got private military contractors. But that way, these guys are mercenaries. It's very obvious. Not revolutionaries, according. How can they be revolutionaries? If they are revolutionary, you won't have to be under the PA of a neighboring state's chief minister. ओके, देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय. ते म्हणटा की 7चे 7 जाण एकठांय रावन एक स्ट्रॅटेजी करून विरोधकाची भुमिका बजयतले आनी सरकाराक आपली दारेर धरतले. विधानसभा सत्र कितलें कमी आसलें तरी पूण ताचो पुरेपूर फायदो करून घेतले. पूण सत्र वाडपा जाय आशिल्लें. कमीच कमी 50 दीस वर्साचे हे विधानसभा सत्र जावपा जाय. फुडले जे मॉन्सूनचे सत्र आसा, नॉट फुडले मॉन्सून सत्र आसा ते पावसाळी सत्र वाडोवन दितले अशें उतर बिझनेस एडवायझरी कमिटीन दिला. ताका लागून पावसाळी अधिवेशन व्हड जावपाची शक्यताय आसा. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDXGOA, प्रोडक्शन पार्टनर्स goabalin.in. कीप वॉचिंग.